म्हजें नांव अंकूर काणकोणकर. हांव फातोर्डा रावतां आनी करंटली आय एम एन ऑन्टरप्रिनर, सॉफ्टवेअर इंजिनियर टर्न्ड ऑन्टरप्रिनर. म्हजे 2 कंपनीज आसा. वन इज कॉल्ड काणकोणकर टेक्नॉलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड, ताजो आय एम अ को फावंडर एंड मॅनेजींग डिरेक्टर. आनी रिसंटली फॉर्म जाल्ली आसा ओक डॅम प्रायवेट लिमिटेड, ऑफ वीच आय एम अ को फावंडर. टुडे आय एम 100% विज्युअली इम्पेर्ड, म्हणजे म्हाका कांयच दिसना, जस्ट लायट फील जाता. Victoria T, PhD, C, IMEG startups, products and people, 372 reactions, 100 ल्हानपण म्हजें बेजिकली काणकोणान जालें. किनळे म्हणटा तें, किनळे म्हणटा त्या गांवांतल्यान ल्हानाचो व्हड जालो. स्कुलींग हांवें थंयच्यान कात्यांनी बाणेश्वर विद्यालय म्हणटा तातूंतल्यान केल्लें. रायट फ्रॉम फर्स्ट टील 10th मेरेन स्कुलींग काणकोणच्यान जालें. एनवायरमेंट वॉज एक्सलंट, कित्याक एक गांवचें एनवायरमेंट आनी फ्रेंड्स बीन खूब. खेळ खेळून आयिल्ले, थिएटर आर्ट्स, मागीर स्पोर्ट्स, हातून सदांच म्हणजे म्हजो सहभाग आसतालोच. आनी क्वीज कॉम्पिटिशनान खास करून आमकां खूब बरे तरेन तयार केल्लो, आनी इन माय स्कूल आय वन अ लॉट ऑफ प्रायजीस इन क्वीज कॉम्पिटिशन्स. ऑल्सो आय वॉज अ ग्रेट आय वॉज ग्रेट इन एलिक्युशन कॉम्पिटिशन्स, म्हणजे जे वक्तृत्व स्पर्धा जाताल्यो स्पेशली इन मराठी. आय वॉज अ स्पिकर रायट फ्रॉम चायल्डहूड. सो स्कुलींग एंड तो चायल्डहूड एनवायरमेंट वॉज रियली गुड. ब्रिलियंट एट स्टडीज, वन ऑफ द टॉप 3 इन स्कूल. सो कशें जातालें की ऑलवेज कॉम्पिटिशन आसतालो स्कुलान. सो शिकपाक पयलींच्यान बरें आसले कारणान आय वॉज व्हेरी गुड. सो डिस्टिंक्शन घेवन आय कंप्लिटेड माय 10th वे बॅक इन 2004. ताजे मागीर फॉर हायर सेकंड्री आमी हांगा मडगांव आयलीं, म्हणजे फातोर्डा रावपाक लागलीं, आनी हायर सेकंड्री म्हजी चौगुलेजान जाली. जेन्ना हांवें ट्रान्जिशन केलें रायट फ्रॉम चायल्डहूड, म्हणजे काणकोणच्यान हांगा फातोर्डा, म्हाका तो एनवायरमेंट अजिबात आवडलो ना. स्टेईंग इन अ फ्लॅट एनवायरमेंट, कमींग फ्रॉम जॉयंट फॅमिली, आनी गांवचें वातावरण तें वेगळेंच. आनी हांगा जेन्ना म्हणजे आयलो हांव फर्स्ट टायम, आय स्ट्रगल्ड टू एडजस्ट. फ्रॉम अ टॉप परफॉर्मिंग स्टुडंट आय बिकेम क्वायट मिडियोकर, म्हणजे म्हाजे परफॉर्मन्सीस खूब लो जावपाक लागले. आनी 12th कंप्लीट जाली. 12th कंप्लीट जाली इन सायन्स की आय वेंट इन टू बॅचलर ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सीस, बी फार्मा. आतां तुमी जर म्हाका विचारलें कित्याक गेल्लो, जाल्यार म्हाजे फुड्यान कांयच आन्सर ना हाका. जस्ट बिकॉज माय फ्रेंड्स टूक, आय टूक. कित्याक इट वॉज अ टायम जेन्ना आय वॉज टोटली लॉस्ट, म्हणजे म्हाका खबर नासलें की कितें करपाचें एक्झॅक्टली इन लायफ. सो लोकांनी घेतलें, सो हांवूय गेलो. फर्स्ट इयर ही कॉलेज आतां फार्मागुडी, म्हणजे ओल्ड कॉलेज, ताका PSC कॉलेज ऑफ फार्मसी म्हणटाली ती. आतां इट इज कॉल्ड राजाराम एंड ताराबाई बांदोडकर कॉलेज. सो फर्स्ट इयर वॉज व्हेरी गुड. अगेन जितले कडेन हांव गेलां म्हाका लोक जायते बरे मेळ्ळा, म्हणजे जे फ्रेंड म्हजे जाला ऑलवेज दे हॅव बीन ग्रेट. सो फर्स्ट इयर वॉज एक्सलंट. आनी सेकंड इयराक आसतना म्हाजो हो दोळ्याचो प्रॉब्लम जो आसा तो म्हणजे वाडपाक लागलो. See, I've been diagnosed with a condition called retinitis pigmentosa. हो असो एक जेनेटीक डिजॉर्डर आसता दोळ्याचो, जातून जी दोळ्याची विस्त आसता ती हळू करून कमी जावन डिग्रेड जाता, आनी अशें एक पॉयंटार पावता वे यू बिकम टोटली ब्लायंड. सो टुडे आय एम 100% विज्युअली इम्पेर्ड, म्हणजे म्हाका कांयच दिसना, जस्ट लायट फील जाता. आनी हाजी सुरवात जवळ जवळ बी फार्माच्या सेकंड इयराक सुरवात जाली डिग्रेड जावपाक. आनी दोतोर, वखदां, हॉस्पिटल्स ही जायतीं हांवें पयलीं ल्हानपणांतल्यान पळयत आयिल्लो आसा, बिकॉज डायग्नोसीस म्हजी अरावंड 7 वर्सांचेर जाल्ली. बट ह्या रोगाक अशें आसा की ताका ट्रिटमेंट ना. ऑल ओवर इंडिया आमी भोंवले, म्हणजे LV प्रसाद आय इन्स्टिट्यूट धरलें तें संकट नेत्रालय, वीच इज एशियाज नंबर 1 आय हॉस्पिटल. हांगा सुद्दां आमी वचून आयलीं. म्हाजे पेपर्स वर सेंट आवटसायड लायक इंडिया, लायक इन UK, US. बट ह्या रोगाचेर कांय ट्रिटमेंट ना. रिसर्च चालू आसा, समथींग कॉल्ड स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट, बट देर इज नो ट्रिटमेंट. सो दॅट फेज वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे असो भुरगो इमॅजीन करा तुमी की ताका एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आवडटा, लायक्स टू गो आवट विथ फ्रेंड्स आनी एन्जॉय लायफ. सडनली ताजी विस्त वता, आनी स्लोली इवन ज्यो सादी गोश्टी आसात त्यो सुद्दां करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागल्यो. सो कॉलेज, मॅनेजींग कॉलेज बिकेम व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका म्हणजे म्हजो कॉन्फिडन्स टोटली गेलो. I went into a state of depression basically. And this is around about 2008-9 is when I was doing my second year of Bachelor of Pharmaceutical Sciences.
आय टोटली लॉस्ट माय कॉन्फिडन्स. हांवें ती कॉलेज सोडून दिली. म्हणजे म्हाका दिसलें की म्हज्यान आनी आतां हें जावचें ना. आनी टोटली वेंट इन टू अ स्टेट वेर आय डिडंट नो वॉट टू डू एक्झॅक्टली. सो घरा कडच्यान ऑफकोर्स सपोर्ट पयलींच्यान आसलो. म्हणजे प्रेशर असो नासलो की अमकेंच करपाक जाय ओर हेंच करपाक जाय. पूण म्हाकाच अशें दिसतालें की इतलो टॅलंट आसा जावन तो घेवन म्हज्यान कांय करपाक जालें ना अशें. आनी हें म्हाजे बरोबरच अशें कित्याक घडलें अशे विचार म्हणजे येताले जायते. कित्याक म्हाका खबर नासलें की हो कंडिशन असो आसता की इतलो फास्ट प्रोग्रेस जाता म्हणून. आनी दॅट स्टेज वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. वन ऑफ द डार्कस्ट स्टेजीस ऑफ माय लायफ म्हणटा तशें की अचानक एक स्टेजी वयल्यान की इतली फास्ट प्रोग्रेस जाली की विदीन से 1.5 year to 2 years टायम म्हाजी विस्त टोटली गेली. आनी आय वेंट इन टू अ टोटल स्टेट ऑफ डिप्रेशन बेजिकली. आतां घरा कडेन उरलो जायतीं वर्सां 2-3-4 वर्सां कांयच खबर ना कितें करपाचें. ताजे मागीर कितें जालें की आय केम अक्रॉस अ सॉफ्टवेअर कॉल्ड JAWS. JAWS. इट्स कॉल्ड जॉब एक्सेस विथ स्पीच. हो म्हाका जेन्ना हांव हैदराबाद गेल्लो LV प्रसाद आय इन्स्टिट्यूटान ताणें म्हाका सांगलो की असो सॉफ्टवेअर आसा वीच ब्लायंड पीपल यूज टू एक्सेस कंप्युटर्स ऑर इवन मोबायल फोन्स. आतां तो सॉफ्टवेअर घालता कितें जाता की तुजो जी डिवायस आसा इट मे बी अ लॅपटॉप ऑर डेस्कटॉप तो बेजिकली इन सिंपल वर्ड्स तो उलोवपाक लागता. इट्स अ टेक्नॉलॉजी कॉल्ड टेक्स्ट टू स्पीच. सो बेजिकली स्क्रिनीचेर कितेंय आसा न्ही तो तुजो जो सॉफ्टवेअर वाचून दाखयता इन अ रोबोटीक वॉयस. App Store. Books. Compose message. Text field. Happy. Hi Ravi. So you can access anything with that software. Like you can do typing, you can use Word, you can use Excel, you can browse the internet, you can do a lot of things. थोड्योश्यो गजाली जर सोडल्यो लायक MS Paint जालो कितें और फोटोशॉप जालें कितें लायक जे ग्राफिकली हेवी आसता सॉफ्टवेअर ते यूज करपाक मेळना. बट मॅक्सिमम सॉफ्टवेअर यू कॅन यूज विथ दीस एप्लिकेशन. सो तो यूज करून हांवें परतो कंप्युटर यूज करपाक स्टार्ट केलो. आनी पयलींच्यानच म्हाका आय वॉज इंट्रस्टेड इन कंप्युटर्स. ल्हानपणाच्यानच आय वॉज अ गेमर. म्हणजे गेमींग बी करपाचें कंप्युटर्स वॉज अ पॅशन. सो तें नॅचरली हांवें पिकअप केलें. हें म्हाका कोणें शिकयलें ना. हांवें स्वताकच जावन हांव शिकलो म्हणजे कशें यूज करप कंप्युटर विथ अ स्क्रीन रिडर. आनी तें यूज करून इंटरनेट एक्सेस करता आसतना म्हाका एक भुरग्याची स्टोरी मेळ्ळी. हीज नेम इज कार्तिक साहनी. दिल्लीचो भुरगो टोटली ब्लायंड बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू पास आउट फ्रॉम CBSE बोर्ड युजींग सायन्स एज अ स्ट्रीम. ताका खूब कश्ट घेवचे पडले टू आन्सर बिकॉज द स्कूल वॉज नॉट रेडी बिकॉज दे वर लायक तूं विज्युअली इम्पेर्ड तूं कसो मॅनेज करतलो. बट ही हॅड टू स्ट्रगल आनी तें स्ट्रगल करून ताणें केलें. आनी IITन एडमिशन घेवपाक सोदतालो बट दिलें ना ताका एडमिशन IITन बिकॉज एट द टायम तांचे पॉलिसीज वर व्हेरी ओल्ड एज यू कॅन से मेडिवल आसल्यो पॉलिसीज. सो फॉर विज्युअली इम्पेर्ड दे डिडंट हॅव एनी सिस्टम. सो ही वेंट टू स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटी US आनी ताणें ताचें कंप्लिशन केलें थंयच्यान एज्युकेशन लायक BS MS आनी मायक्रोसॉफ्टान करंटली काम करता. टुडे आय नो हिम व्हेरी वेल. दीस वॉज अरावंड 2013 वेन आय डिडंट नो हिम. फक्त हांवें ताची स्टोरी वाचली आनी त्या स्टोरींतल्यान म्हाका म्हणजे एक अशें दिसलें की यू नो वॉट इफ ही कॅन डू समथींग लायक दीस मे बी आय कॅन डू समथींग सिमिलर. अशें मनांतल्यान एक दिसपाक लागलें कितें तरी करपाक जाता. म्हणजे घराच बसून असो टायम वेस्ट करून जावचो ना. म्हणजे वर्सां अशींच वचत आसा कितें तरी करपाक जाय अशी एक मनान एक जिद्द तयार जाली. आनी थंयच्यान हांवें सुरवात केलें की कितें करपाक जाता. बिकॉज एट द टायम आय ओन्ली हॅड 12th सायन्स. आय हॅड ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम B Pharma सो दॅट डिडंट कावंट फॉर एनीथींग. आनी हांवें चिंतपाक सुरवात केलें की कितें करपाक येता. सो कंप्युटर सायन्स एक असो फील्ड आसलो वीच बिकेम क्वायट वायबल म्हणजे करपाक येता असो. बट कंप्युटर सायन्स करतलो जाल्यार 12th मॅथ्स जाय. आनी हांवें मॅथ्स 12th ड्रॉप केल्लें जस्ट बिकॉज माय फ्रेंड्स हॅड ड्रॉप्ड मॅथ्स आय हॅड ऑल्सो ड्रॉप्ड मॅथ्स. आतां म्हाका खबर नासलें की कितलीं वर्सां फुडें वचून हाजी हें जावपाचें आसा म्हणून अशी डिफिकल्टी येवपाची आसा. बट आय हॅड डिसायडेड की कंप्युटर सायन्स करपाकच जाय. सो मॅथ्स म्हाका घेवन परती 12th आन्सर करपाक जाय असो हांवें डिसायड केलो. गोवा बोर्डाक मेळ्ळो. बोर्ड म्हणपाक लागलें पळय ऑलरेडी तुजी वर्सां जावन गेल्ली आसा. वी अलाव टू आन्सर 12th अगेन विदीन 3 years ऑफ कंप्लिशन आनी तुजी वर्सां जावन गेला. बट देन अगेन आय रिक्वेस्टेड जायत्या लोकां थ्रू उलोवप जालें. बॅक एंड फोर्थ इट वेंट. आनी बोर्डान मागीर म्हणलें की लेट्स गिव हिम अ चान्स टू डू. युजली दे वर नॉट अलाविंग. बोर्ड म्हणटालो एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान परत बोर्डान धाडलो. सो दॅट वॉज लायक अ बॅक एंड फोर्थ. फायनली दे डिसायडेड टू गिव मी अ चान्स. आनी हांवें 12th परती आन्सर केली विथ मॅथ्स आनी कंप्युटर सायन्स दोनूच सब्जेक्ट घेवन.
आतां हें करता आसतनाय बी खूब कश्ट आयले की मॅथ्स कशें शिकप एज अ विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन. ट्युटर मेळपाक खूब कठीण जालें कित्याक तें म्हणपा लागलें की तुका दिश्टी पडना, आतां तूं कशें मॅनेज करतलो मॅथ्स सब्जेक्ट जो हरशींच लोकांक खूब डिफिकल्ट पडटा, तूं कसो मॅनेज करतलो. सो हांवें म्हणलें एक एटलीस्ट एक चान्स घेवन पळोवया, एटलीस्ट तुमी पळया कशें जाता तें. सो मॅथ्स आनी कंप्युटर सायन्स हे दोन हांवें पेपर घेवन परती 12th आन्सर केली. कंप्युटर सायन्सान म्हाका मितेंद्र राळवे म्हणटा तांणी खूब हेल्प केली. तांची दिक्षा कंप्युटर्स म्हणून कोचिंग क्लासीस आसात, तांचे हेल्पानूच म्हजें म्हणजे फर्स्ट लव टुवर्ड्स कंप्युटर सायन्स हो बिल्ड जालो थंयच्यान. आनी 12th आन्सर केली विथ अ रायटर, क्लियर केली. आनी आतां कितें करपाचें, आय हॅड ऑप्शन्स लायक आय हॅड BSc कंप्युटर सायन्स एज एन ऑप्शन, आय हॅड इंजिनियरींग एज एन ऑप्शन. बट इंजिनियरींग करतलो जाल्यार ताका CET वगैरे ते आन्सर करचे पडटले. सो आय डिसायडेड BSc कंप्युटर सायन्सान या 3 वर्सां, सो एटलीस्ट 1 वर्स म्हाजें सेव जातलें. आनी इट्स ऑलमोस्ट अ सिमिलर फिल्ड इन कंप्युटर सायन्स. एडमिशन घेवपाक म्हणजे खंयची कॉलेज आसा, सो चोगलेज. आतां चोगलेजांतल्यान हांवें ऑलरेडी म्हजी हायर सेकंडरी केल्ली, सो दॅट वॉज क्वायट अ रेपो दे. बट जेन्ना हांव एडमिशन घेवपाक गेलो परते तेच डावट्स येवपाक लागले की यू आर अ विज्युअली इम्पेर्ड पर्सन, तुका दिश्टी पडना, हाव वील यू मॅनेज. देर आर सब्जेक्ट्स लायक फिजिक्स, कंप्युटर सायन्स, मॅथमॅटिक्स वीच आर विज्युअली चॅलेंजींग, सो तूं कसो मॅनेज करतलो. सो अगेन देर वॉज अ बॅक एंड फोर्थ. कॉलेज म्हणपा लागली युनिवर्सिटी कडेन आसा, युनिवर्सिटीन परमिशन दिवपा जाय, युनिवर्सिटी म्हणटा कॉलेजीन करपाचें, बॅक एंड फोर्थ जायत गेलें. बट फायनली युनिवर्सिटीन म्हणलें की कॉलेज तुमी एडमिशन दिया, पळोवया हाव वी कॅन टेक दीस केस फर्दर. कित्याक अशी गजाल ही केन्नाच जाली ना इन गोवन हिस्ट्री. आय वॉज द फर्स्ट टोटली ब्लायंड पर्सन जो सायन्स शिकपाक सोदतालो एट BSc लेवल. आनी कोणाकूच खबर ना कशें वचपाचें फुडें. सो हांव गेलो कॉलेजीन आफ्टर अ गॅप ऑफ अरावंड 7 years. आय वॉज अबावट 25 एट द टायम, आनी म्हजे पियर्स वर अरावंड 18-19. सो मनान एक भंय आसली की हाव वील आय बी ट्रिटेड, म्हाका कशें पळयतले बाकीचे भुरगे. बट टू बी ऑनस्ट विथ यू, म्हणजे हांवें जशें म्हणलां, आय बीन व्हेरी लकी टू फायंड ग्रेट पीपल ऑल अरावंड मी. फ्रेंड्स वर एक्सलंट, टिचर्स वर ब्रिलियंट. म्हणजे सगळे जाणांनी म्हाका इतली मदत केली कॉलेजीन की दॅट फर्स्ट इयर वेंट लायक अ ब्रीज. म्हणजे इनिशियली खूब डिफिकल्ट जालें क्लासीस बी अटेंड करपाक बिकॉज आय वॉज गोईंग आफ्टर अ लाँग ब्रेक. बट विथ सपोर्ट, विथ स्टफ, फर्स्ट इयर कंप्लीट जालें आनी आय पास्ड आउट विथ अ डिस्टिंक्शन. आनी तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें की येस, आय बिलोंग हियर, की म्हाज्यान हें करपाक जाता, आय कॅन डू दीस डेफिनेटली. कॉन्फिडन्स वाडलो, सेकंड इयर गेलें, माय परफॉर्मन्सीस स्टार्टेड गेटींग बेटर, वळखी जाल्यो, कॉलेजीन दीस बरें वचपाक लागले, टिचर्स ते तांचो सपोर्ट मेळून इट वॉज ग्रेट कॉलेज. आनी फायनली इयराक जेन्ना हांव पावलो, आय हॅड ऑलरेडी डिसायडेड की म्हाका कंप्युटर सायन्सान मेजर करपाक जाय आनी म्हाका युनिवर्सिटी टॉप करपाक जाय. हें हांवें पयलींच डिसायड केल्लें, मनान घालून दवरलें, कोणाक सांगलें ना, बट मनान डिसायड केल्लें. तशी तयारी केली, तशें प्रेपरेशन केलें, सगळ्यांक एक कडेन घेवन शिकप, ग्रूप स्टडी करप, कितें डावट्स आसा टिचरा कडेन विचारप. सो लायक दॅट आय प्रोसिडेड. आनी फायनली इयराक आय गॉट 94.5%, टॉपिंग एंटायर गोवा युनिवर्सिटीज BSc स्ट्रीम. सो BScन 9 स्ट्रीम्स आसता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, झुऑलॉजी, बॉटनी, जिऑलॉजी, अश्यो 9 स्ट्रीम्स आसता. तातूंत हांवें एंटायर 9 स्ट्रीम्स टॉप केलें. आनी दॅट बिकेम a big story at the time. I was covered by a lot of the local newspapers, news channels. ती स्टोरी असेंब्लीन पर्यंत पावली, and I was felicitated by our late CM Mr. मनोहर भाई पर्रीकर. तांणी म्हजो सत्कारय केल्लो आनी बाकीचेय सत्कार जायत रावले ताचे मागीर. सो म्हाका तेन्ना एक गजाल अशी कळ्ळी की जेन्ना तुका एक तरेचो म्हणजे जेन्ना तूं कितें तरी करून दाखयता तेन्ना ऑफकोर्स लोक तुजे बरोबर जोडपाक सोदता आनी लोक तुका प्रमोट करपाक सोदता. जे लोक जेन्ना सुरवातीक मदत करपाक रेडी नासले ते सुद्दां मागीर तयार जाता. हें हांवें तेन्ना पळोवन घेतलें, म्हणजे लोकांची कशी आसता मेंटेलिटी. आनी आय एम्ब्रेस्ड इट. आय वॉज ऑलवेज लायक आय नेवर हॅड दॅट स्टेज फियर, सो आय एम्ब्रेस्ड एवरीथींग दॅट केम माय वे. पूण म्हाका अशें दिसलें ना की आय हॅव अचीव्ड समथींग ग्रेट. दॅट BSc वॉज ऑसम, बट ताजे मागीर म्हाका दिसलें की आय शूड कंटिन्यू माय स्टडीज. मास्टर्स केलें फ्रॉम चोगलेज, 2 वर्सां बरी गेली. नॉट कंपॅरेटिवली, इफ यू कंपेर टू BSc, इट वॉज नॉट एज फन, बट इट वॉज ओके. अगेन आय टॉप्ड, नीडलेस टू से, बिकॉज आय हॅड दॅट म्हजे मदीं एक जिद्द अशी निर्माण जाल्ली की लोकांक एक दाखोवपाक जाय की इवन बिंग विज्युअली इम्पेर्ड यू कॅन डू समथींग. सो अशे तरेन म्हजें एज्युकेशन कंप्लीट जालें विथ माय बॅचलर्स आनी मास्टर्स फ्रॉम चोगलेज.
फ्रेशली ग्रॅज्युएट जातकीच आतां कितें करपाचें हो मोठो प्रश्न आसलो आनी मनान म्हजें सदांच अशें आसलें की म्हाजें कितें तरी स्वताचें करपाक जाय लायक आय वॉन्टेड टू बी एन ऑन्टरप्रिनर ऑलवेज. सो एक 2 म्हज्या फ्रेंड्सांक हांवें म्हणलें की लेट्स स्टार्ट समथींग. ताणें म्हणलें की वी कॅन या लेट्स डू इट. अशें म्हणून आमी आमची ओन सॉफ्टवॅर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट केली. इट वॉज कॉल्ड कॅप्सलॉक एट द टायम, KAPSLOCK.in. ह्या नांवान आमी आमची कंपनी सुरवात केली. सो कमिंग फ्रॉम अ कंप्युटर सायन्स बॅकग्रावंड, वेब डेवलपमेंट जावं मोबायल ॲप डेवलपमेंट वॉज अ नॅचरल थिंग फॉर अस, लायक सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग केम नॅचरली. सो हेंच घेवन सुरवात केली. क्लायंट्स मेळ्ळे फ्रॉम गोवा मोस्टली सुरवातीक. दे वर डावट्स अगेन बिकॉज वी डिडंट हॅव एक्सपिरियन्स. सो सुरवातीक ऑफकोर्स पोर्टफोलियो बिल्ड करपाक टायम गेलो आनी हळू हळू जाताच आसतना म्हणजे ग्रोथ जाता आसतनाच कोवीड आयलो 2020. बिझनस बिकेम वेरी डिफिकल्ट. जायते क्लायंट्स आमचे गेले आनी सर्वायवल सुद्दां डिफिकल्ट जाल्लो ऑलमोस्ट. बट कशे भशेन आमी म्हणजे वी सर्वायव्ड. दॅट 3 to 6 months वॉज वेरी डिफिकल्ट. मार्च 2022 अरावंड ऑक्टोबर. बट स्लोली सर्वायव करून ग्रोथ केली कंपनी. एम्प्लॉईज हायर केले. गोंयचे भायरूय क्लायंट्स मेळपाक लागले हळू हळू. आनी अरावंड 2021 मेरेन वी हॅड गूड ग्रोथ. आतां ताजे मदींच देर वर अ कपल ऑफ इश्यूज दॅट हॅपन्ड पर्सनली. आय लॉस्ट बोथ माय को फावंडर्स जे आसले ते कांय कारणां खातीर सोडून गेले. सो आय हॅड टू हँडल एवरीथींग ऑन माय ओन. इट वॉज डिफिकल्ट एट द टायम. बट स्लोली आय बिगॅन टू गेट कॉन्फिडन्स की करपाक जाता कितें तरी, म्हाज्यानच एकट्याच्यान ही कंपनी फुडें व्हरपाक जाता अशें म्हणून हांव फुडें गेलो आनी ती कन्वर्ट केली इंटू अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. आज ती काणकोणकर टॅक्नॉलॉजीज प्रायवेट लिमिटेड ह्या नांवान आमी फुडें व्हरता. आनी तातूंत आमची आयडिया अशी आसा की नॉट जस्ट सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग बट एक कंप्लीट बिझनस कन्सल्टन्सी अशी आमी ती करपाक सोदता. सो 3 कॅटेगरीजान आमी सर्वीस दिता. वन इज टोटल IT कन्सल्टन्सी. ताजे अंडर तुमचे सॉफ्टवॅर डेवलपमेंट, वेब ॲप डेवलपमेंट, मोबायल ॲप डेवलपमेंट किंवा कस्टम सॉफ्टवॅर जर खंयच्याय कंपनीक जाय जाल्यार आमी ते बिल्ड करता. सेकंड इज बिझनस कन्सल्टन्सी. तातूंत वेबसायट्स, SEO, SEM, सोशल मिडिया मार्केटींग ह्यो सर्विसीस आमी ऑफर करता. म्हणजे टोटल जे बिझनसाक रिक्वायरमेंट आसता ते सॅटिस्फाय करता. आनी थर्ड आमची जी कॅटेगरी ओपन वेरी रिसंटली केला की दॅट इज इंटू कोचिंग. सो वी कोच students who want to study software engineering, especially web technologies, जो latest trending technologies आसा, blockchain जावं, AI जावं, or in web development जावं, तातूंत आमी कोच करता. सो दीज आर आवर 3 प्रायमरी सर्विसीस ज्यो आमी ऑफर करता करंटली. सो आतां म्हाका जायते लोक विचारता की तुका दिश्टी पडना, सो हाव डू यू मॅनेज लायक कंप्युटर तूं कसो यूज करता, हाव डू यू मॅनेज युअर बिझनस एंड एवरीथींग. सो जशें हांवें सांगलें की आय यूज समथींग कॉल्ड अ स्क्रीन रिडर. टॅक्नॉलॉजी जेजेन तुजो डिवायस जो आसा, कंप्युटर जावं फोन जावं, तो उलोवपाक लागता. आय यूज एन आयफोन. सो आयफोनान वॉयस ओवर म्हण सॉफ्टवॅर आसता. एंड्रॉयडान देर इज समथींग कॉल्ड टॉक बॅक. तो ऑन केलो की तुजो फोन उलोवपाक लागता बेजिकली आनी युजींग युअर टच कंट्रोल्स यू कॅन कंट्रोल युअर फोन. तसोच कंप्युटरान म्हाज्या NVDA म्हण स्क्रीन रिडर इन्स्टॉल्ड आसा. तातूंत किबोर्डाचेर कंट्रोल करपाचो फूल. सो यू कॅन टायप, यू कॅन रेकॉर्ड, यू कॅन डू कोडिंगय बी हांव करतां ताचेर. सो जितल्योय गजाली एक सर्वसादारण मनीस करपाक शकता त्यो सगळ्यो गोश्टी हांव करपाक शकता युजींग माय फोन आनी कंप्युटर. सो बिझनस युजली मॅनेजमेंट ऑन माय फोन जाता, फोनाचेर. मिटिंग्स बी चडश्यो आमी वर्च्युअली अरेंज करता ओवर गुगल मीट ऑर झूम. कित्याक पर्सनल मिटींग बिकम्स अ लिटल बीट डिफिकल्ट. बट इफ नीड बी आय ट्रॅवल. म्हणजे I travel with the help of my father usually. ताजी हेल्प घेवन हांव ट्रॅवल करता जर मिटिंग्स करच्यो पडले जाल्यार. बट बिकॉज ऑफ टॅक्नॉलॉजी, बिकॉज ऑफ कोवीड, वन थिंग दॅट हॅज हॅपन्ड रियली वेल, काम चडशें रिमोट जालां. आनी आमचे सारके मनशांक दीस इज एक्सलंट. कित्याक रिमोटली मॅनेज करपाक फॉर मी अ कंपनी इज मच इजियर कम्पेर्ड टू एन ऑफीस सेटअप. सो करंटली म्हजें ऑफीस सेटअप म्हणजे हांवें घराच म्हजें ऑफीस सेटअप केल्लें आसा. And slowly we're thinking of moving out into an actual office space. But overall management is done remotely. So एक मॅसेज म्हणजे म्हाजे कडच्यान तुमी एक घेवंक शकता. नंबर 1 की कितल्यो डिफिकल्टीज जरी आयल्यो जाल्यार त्या डिफिकल्टीजांचेर मात करून जो मनीस फुडें सरता न्ही ताकाच यश मेळटा इन लायफ. हें हांवें पळयलां. बिकॉज कन्सिडरींग माय विज्युअल कंडिशन हांवें जर अशें चिंतलें की आरे हें म्हाजे बरोबर कित्याक जालें, आतां कितें करपाचें, हांव तसोच उरता आसलो. हांवें एक चिंतलें की हें आसून सुद्दां कितें तरी करपाक जाता लायफान.
आता entrepreneurship is something that I chose. Not everybody can be an entrepreneur, not everybody should be an entrepreneur is what I always tell, because हांव जेन्ना sessions करता on entrepreneurship is one of the most difficult things anybody can do. सो जर कोणी सुरवात करपाक सोदता इन ऑन्टरप्रिनरशीप इट्स अ ग्रेट थिंग, बट फर्स्ट थिंग तुमकां जाय इज पेशन्स, कित्याक खंयचेंय स्टार्टअप जेन्ना बिल्ड करता तेन्ना टायम लागता. सेकेंड थिंग इज गेट ग्रेट पीपल अरावंड यू, म्हणजे तुमची जी टीम आसा ती बिल्ड करा. हॅव पीपल हू वील सपोर्ट यू इन टायम्स ऑफ नीड. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जर तुमी ऑन्टरप्रिनरशिपान येवपाक सोदता जाल्यार हॅव अ मिशन, लायक तुमी कित्याक करपाक सोदता. युअर मिशन कॅनॉट बी जस्ट टू मेक मनी. आता मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनीथींग दॅट यू डू. हांव सदांच सांगता की यू शूड हॅव अ मिशन. एक प्रॉब्लम कितें तरी तुमी सॉल्व करपाक सोदता फॉर सोसायटी जाल्यार इट्स अ ग्रेट थिंग एंड ऑन्टरप्रिनरशीप इज फॉर यू. But you want to do it just for money, please don't come into entrepreneurship is something that I say. But most important thing, patience, team, mission आणि leadership ह्यो गजाली सामक्यो इम्पॉर्टंट आसा, एस्पेशली फॉर यंग ऑन्टरप्रिनर्स. कित्याक आजकाल कशें आसा की लोकांक इमिजिएट रिजल्ट जाय पडटा. सो इन ऑन्टरप्रिनरशीप रिजल्ट्स युजली लेट येता, समथींग कॉल्ड डिलेड ग्रॅटिफिकेशन. सो तें करपा खातीर ह्यो 3-4 गजाली जर तुमी घेतल्यो लक्षांत जाल्यार यू कॅन डेफिनेटली सक्सीड. App.service.es-demo-visual studio code. App.service.es-demo-visual studio code document application. Outline section button collapsed.